नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। गोय सरकाराक दिसता मिनाची येरादारी उरूंक जाय चालूच। सरकाराचो निर्णय कळयतले एएसजी नाडकर्णींक। दुसरे वटेन हायकोर्टाचे मीन येरादारी बंदी आड सेजा सुप्रीम कोर्टान। मायनिंग डिपेंडंटांक अटकपूर्व जामीन मेळूंक जायना म्हूण पणजे पुलिसांनी लायलो नेट। चिल्ड्रन कोर्टान 9 एप्रिलाक सुनावणी। मनीसबळ विकास मंत्रालयाचे विद्यापीठ आणि कॉलेजीच्या इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग जाहीर। गोवा युनिव्हर्सिटी 3 वर्सांत घसरली 20वेल्यान 68चेर। फार्मसी कॉलेज 23वेल्यान 37चेर। जामिनार सुटिल्ल्यांनी मायनिंग बंदीचेर ज्ञान सांगची न्ही। बीजेपीची दिगंबर कामतीक जाप। चल्ला ताचे मूळ खंय दिगंबरूच। ताळगावची बीजेपी म्हणटा सेव ताळगाव, पीडीए नाका। आणि राष्ट्रीय बॅडमिंटन फेडरेशनाच्या वेंचणुकेत हिम्मत बिस्वा शर्मा परत अध्यक्षपदार। गोंयचो नरहर ठाकूरय परत सहसचिव। गोय सरकाराक दिसता मिनाची येरादारी चालूच उरची। मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीन मंगळारा निर्णय घेतलो। ही गजाल सरकार एएसजी आत्माराम नाडकर्णींक कळयतलो। वेदांतान हायकोर्टाचे मीन येरादारी बंदी आड सुप्रीम कोर्टान अर्ज घाला। ते केशीन खंय सरकाराक एएसजी नाडकर्णी उबो रावतलो। हायकोर्टान गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर फाटल्या बुधवारा मीन येरादारी बंद केल्ली। तेन्ना सावन मीन उद्देग सापूच बंद। फाटल्या बुधवाराक गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचो विचार करून हायकोर्टान अंतरीम आदेश काढून राज्यातली मीन येरादारी बंद केल्ली। तेन्ना सावन मायनिंग एक्टिविटीज सापूच बंद जाल्या। मीन येरादारी चालूच उरची म्हूण मंगळारा मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीन निर्णय घेतलो। हो निर्णय एडिशनल एटर्नी जनरल आत्माराम नाडकर्णीक कळोवपाचे समितीन थारायला। Decision to continue the same advocate in Supreme Court, Sushant Naidkarni, for fighting the case which is on board of Vedanta in terms of Vedanta, which is on board tomorrow. Now the CAC has met and is of the opinion that our view on this, what was our view? That mining operation and mining activity, हातून दोन भितर डिफरन्स आशिल्लो। हायकोर्टान एक्टिविटी म्हणल्यार सगळें बंद उडयलें। ऑपरेशन्स म्हणटा ते स्टॅट्युट्सान डिक्लेअर केल्ले आहा, डिसायड केल्ले आहा कितें, वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन्स। आतां आमची हें कितें आशिल्लें की रॉयल्टी ज्या ओराची पेड केल्ली आहा, जो एक्सट्रॅक्ट केला आनी भायर लीज होल्डाचे भायर दवरला, दॅट इज ऑल परमिसिबल। हायकोर्ट हॅज सेड नथींग एंड स्टॉप्ड एवरीथींग। So our basic stand of the government, that stand is sought to be defended by Vedanta in the Supreme Court. We are party only as others. We are not party as the main parties. So Vedanta has gone basically to say that the government order allowing our transportation was wrongly stopped by the High Court. आमचे डिफेंड करून ते गेल्ले आसा अशें जाता। ऑल्दो देर इज नो, सी लेट इज नॉट मिसकॉन्स्टिट्यूट दिस एज सम सॉर्ट ऑफ अ फिक्सिंग, दे हैव गॉन ऑन देयर ओन। सो वी हैव सेड दैट दिस इज द सेंटिमेंट ऑफ द कैबिनेट एडवाइजरी कमिटी एंड दिस सेंटिमेंट इज विल बी गिवन एज अ रिटर्न डायरेक्शन टू द सीनियर एडवोकेट हू विल रिमेन प्रेजेंट देयर टुमोरो। MMDR कायद्या प्रमाण सुप्रीम कोर्टान मीन काडपाक बंदी घाल्या। मायनिंग ऑपरेशनाचेर बंदी आसा, एक्टिविटींचेर न्ही। मीन येरादारी ऑपरेशन्सांत येता तेन्ना मीन येरादारी चालू उरूं येता अशें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नाडकर्णीचें मत। सेजान मीन येरादारी बंदी आड घाल्लो आव्हान अर्ज बुधवारा सुप्रीम कोर्टा मुखार येवंक शकता। तशें जाल्यार गोंयचे मीन येरादारीचो फुडार एक वेळ फाल्यांच थारतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फहारी। पणजे मोर्चान वांटेकार जाल्ल्या मायनिंग आंदोलकांक अटकपूर्व जामीन मेळूंक जायना म्हूण पणजे पुलिसांनी बोरोस नेट लायला। 19 मार्चाक मोर्चा वेळार आंदोलकांनी ल्हान भुरग्यांकूय त्रास केले म्हूण पणजे पुलिसांनी चिल्ड्रन्स कोर्टान आंदोलकांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाक जाप दिल्या। कोर्टान सुनावणी 9 एप्रिलाक दवरल्या।
50 मायनिंग डिपेंडंटांनी पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज घाला. पणजे पुलिसांनी मिनेर हरेश मिलवानी आडवी केस फायल केल्या. ताणें अटकपूर्व जामिनाक चिल्ड्रन्स कोर्टान अर्ज केला. सगळ्यांच्या अटकपूर्व जामिना आड पणजे पुलिसांनी मंगळारा से फायल केलो. 19 मार्चाक आंदोलकांनी सरकारी आनी भौशीक मालमत्तेची वाट लायल्यास बरोबर पणजे आनी लागसारचो हायवे ट्रॅफिकूय आडावन दवरलो. हाका लागून इस्कॉलाची भुरगीं आडकून उरलीं. तांकां त्रास जालो म्हूण पुलिसांचो दावो. मिनेर मेलवानीन खंय आंदोलकांक चितावन घाले म्हूण आंदोलक आक्रमक जाले, पुलिसांचो दावो. अटकपूर्व जामीन अर्जांचेर चिल्ड्रन्स कोर्टान सुनावणी 9 एप्रिलाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रँकिंगाच्या लिस्टान गोय विद्यापीठाचो रँक 68वो. केंद्रीय मनीसबळ विकास मंत्रालयान लिस्ट जाहीर केले. एकंदर कॅटेगरीन विद्यापीठाक 98वो रँक, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसीक 37वो रँक. 2016 गोय विद्यापीठ 20वी जाल्यार फार्मसी कॉलेज 23वे सुवातेर आशिल्ली. दर वर्सा घसरण. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रँकिंगाचे लिस्ट जाहीर जाला. गोय विद्यापीठाक 68वो रँक मेळ्ळा. ओव्हरऑल कॅटेगरीन 98वो रँक मेळ्ळा. गेल्या 3 वर्सांनी रँक 20वेल्यान 68चेर पावला. 2016 रँक 20, 2017 64 आनी 2018 68. तशेंच गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसीक 37वो रँक मेळ्ळा. 50 कॉलेजी आशिल्ल्यो. वर्स 2016 23वो रँक, 2017 30वो आनी 2018 37वो रँक. हे खेप स्पेशल मेडिकल कॅटेगरी केल्या. मात आशियांतली फेमस अशी गोवा मेडिकल कॉलेजीचे नाव मात भारतांतल्या टॉप 25 कॉलेजींनी ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.